वैकुंठ माम कोणाक सोदितस म्हूण आलोचन करतस तुवे. हांव आनी कोणाक सोदिता? सुब्रायक नवे. हा. आतां कळवे तुमका. होय, वाड्डी दुड्ड वर्चाक आईल हांव. पयी दुखून मिगेल बायलेले कर म्हणा कर. हाजे मदें तू मिगेल दू येतस नवे. घर पुरा फूटस का म्हणू. यो रामा रामा रामा. काम करेलेले तिने. कर नी म्हळ्यार म्हाका वांचस वे. हा. तुमगेल घरांत तो अशीच वे. वय्या बा. बायलेन सांगेल आयकनी म्हळ्यार रे कांय ना कडे रे. सुब्रायक भेटी कर नशी सुमार दिवस जाल्ले. तेन्ना 4 दीस म्हाका मिगेल बायलेक हुशार नाशी जाल्मो. ताजे नंतर पावसू बरी पावसू यो जिरी जिरी पावसू खर लागून गेल्ले. वही आमकां कशी असलेली खरची. जाल्यार वात पळयनशी सुमार दिवस जाले नवे. आज चिके हळव सांगा तशें जावन न्हू आईल हांव. एक चूर न्हिदोया म्हूण लेकिल्ले ही खंय सोडता. ते कसन ते हे आसा भिक्कुंड मणकेची जीव खात्तशील म्हाका. कडेर उठोन येईल हांव. येतना आमगेल सुन्यान च्या हाडून दिल्ले. च्या एक्क उसराक पिवन आयलो. हांगा येयले रे सुब्राय खंय दिसना बा. इतले भितर तो सादारण घेवन आसता. खंय दिसतना. त्यांचे सोदिता येत आशिल्लो. आनी तुमी पुरा कशे आसाती? आराम नवे? आमगेल विडियो ಬಗ್ಗೆ तुमगेल ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. तशींची खंयचे नमने काणी तुमका इष्टतात म्हणून संगती त्या टाईपचे व्हिडिओ करचेका प्रयत्न करता ती. सुब्राय तसं हांवें येता येते. हांव सांगेल विसर नाका ती. लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा ती. ए सुब्राया. हांव इतला पळय तसं सीधा उत्तच न्ही की तो. राब रे सुब्राया. अय्यो बा तुगेल म्हाका शिदोवनचे साथ दिना रे मारया. हो वैकुंठण्णा. हांव तुका पळयलेले ना. शी कसं किएचन करता आशिल्लो. आलोचन करता करता सीधा आयलो. तू म्हाका मस्त आपयला दिसता नवे. कसं जाल रे सुब्राया. भारी बेजार रस्मू. अयो म्हाका राबच्या साथ दिना वैकुंठण्णा. इकडे हांगा बसता. हांव आज घरा दुखून भायरी येवचें नज म्हूण लेकिल्ले. जाल्यार नित्यच वॉकिंग करून अभ्यास नवे. तशी आयलो आलोचन करता करता सीधा हांगा आयलो. अभ्यास बला हांग येवन येवन तशी येईल हांव. राबून कसले कुलो का सुब्राया. बैसून उरलोवया. हा बशिवे. नाका वैकुंठण्णा. बशे नाका कसने नाका. मना भारी बेजार जाल्ला म्हाका. हा चोर विषय म्हाका कानार पडले. हांव सुरवेरी नमगनी आशिल्ला बा. मागीर कळ्ळें मू सत्य पुरा जनक. आनी कसले रे बेजारू. आसो बैसून उलोवया. तू मस्त वताय केल म्हणून बसलो वैकुंठण्णा. कसने खा पी म्हूण मात्र वताय कोर नाका. म्हाका कसने नक्क जाला. तशी म्हळ्यार कशी रे सुब्राया. आम्ही हांगा केन्नाय कसनपणी खावन पिवन वचचे न्हय रे. आजी हांवची दिता तू कसने दिवचे नाका. कळ्ळें ते कसं खबर म्हूण सांग. चिकरा एक मिनिट. वासना आपयता. वासना हंगे एक चुरी पळया. हो वैकुंठ मामू सुमार दीस नंतर. कसं धावका आशिल्ले. सुमार दीस नंतर म्हणच्याक पावस न्हय रे. पावसान खंय वचचें जाय न्ही. आज येवचें न्हय म्हूण लेकिल्ले. जाल्यार म्हण आयकनी आयलो. हे रे कसने पाणीपुरी 2 प्लेट पाणीपुरी आनी ज्यूस हाडून दी तें. हा करून हाडून दिता. एक 10 मिनिटां. कसने नाक्कसील वैकुंठण्णा. तू ते जाल्यार खा म्हाका नाका. नुत्र राब येते. वसना 10 मिनिट न्ही अर्ध घंटा जाल्यार अड्डिना. तू आराम हगूर हाडून दी तें. हा दायत मामा हाडून दिता. तू एकलो नाका म्हळ्यार आयकना. म्हाका पळय कोणा लागी उलोवच्याक इंट्रस्ट ना. खावचें नाका जेवचें नाका. तू बेजारू.
आयज कालान तू कोणाक हेल्प करचे नज एकल्यांक हेल्प करूक म्हणून मी एक वाट दिल्ले री तांणी आमकां तांडून बुड्डोन घालता ती तुगेल चूकी कसले ना म्हणटला मुरे आनी कसले बेजार कोण घेता म्हाका पोटी विषय कळनी आमगे ते आसत नवे मिगेल पूत आनी सून कसने गांवची खबर असलेली आमगेला सांगच्यो म्हणना तांतनी बम्मून बायलुल्लो आमगेतना हेकर तेकड वतना कन्ना पडलेल मात्र कळचे पडले आनी हांव भायरी खंय आना रे एक उल्लोच म्हणल्यार तुगे लागीं तें आर्तन न्हय रे तशी म्हाका पोती कळनी कसं की हे खंय जैला गेलेल खंय तू पुरा उरलो न्हू पुरा समकेल खंय मू अयो वैकुंठण्ण तो संजीव म्हणून आमगेले कोगमाम गोतस का न्हू तुका पूड पडे एक सायकल शॉप दवरून घेवन आशिल पळय सायकल शॉप म्हळ्यार पंचर आनी सम करचे उडगास आसले तुका हा उडगास आसा बा आमी पूड पुरा ताका लागीं वचचेसील नवे सायकल घेवच्याक मागीर पंचर घालवच्याक सायकल घेवची म्हळ्यार खंय सेकंड हँड सायकल विकतसील न्हू तो वतसील इंत बाबा तस ताका मस्त वर्स चढून आसिल इंती नवे कडेर एक चल्ल दल्ला म्हणजे ऐकलेला बा म्हाका तसा उडगास ना रे हा हा तोची कोग मामू ताका मस्त वर्स चढून आसिल नवे मागीर एक चल्लो संजीव म्हण नांव दवरलें ताका तो चल्लो शिक्षांत कांय प्रयोजन ना खंय कसं काम करतले न्हय खंय प्राय तशी रप्तवे कोग मामा प्राय दल्ले चल प्राय आयलो नाका कसं उद्योग कोण दी म्हणून मिगेल पण सांगलो हांव कसं उद्योग कोण दीत सांग मिगेल पुतूची तई हांगा कुली कामां भोंवत आसा आनी हाका हांव खंय दुखून काम सांगचें कडेर अशी म्हणलें एक पाणीपुरी की मसाल पुरी की अशी कसं पूण एक कर रे म्हणलें तितलेच वैकुंठ नाव सांगिल्लें एक इडी दिलेले हेंच कर म्हणून सांगिल्लें ना ताका खाली एक इडी दिल्लेले अशी चिकत जाल्यार करी आमगेर वासणाला अंगडी मात्रशे गांवचे भायर खंय पूण करी लायक दवरतले तुका म्हणून इतले सांगिल्लें वैकुंठना ताणे ते कसं कसं की केमिकल घालून घेवन करचे खंय रुच येवचे कसं की पिट्टी घालचे खंय केमिकल हाका तरकारीनी दुचाक केमिकल घालचे खंय ताणे खंयची कुसील गिसील तरकारी हाणू ते दुचाक ताजी किडी काडचे परत कसं कसं की घालतसील की खावन जना पूटी ओंकी उतकडे ताण केलेलं खरं ताका सोडतुवे पोलिसांच्यान तांकां आपण व्हरले तुगेल पुत्तले कसं की काही वाड म्हणटा ती आज सोडी हाडना न्ही चांगजन मात्र का वायट जन पुरा जैलान तोच का पोलिसांच्यान ताका आपण व्हरले हाड मिगेल नांव सांगचे ते वचून सुब्रमण्यन म्हाका अंगडी दवरून दिलेले हांव ते कामा आसचे अंगडी गेले ताण सांगिल म्हण की हांव करचें म्हणून अशी तशी म्हण मिगेल वेळ सांगचे ताणे अयो देवा अशी पुरा दल्वे मागीर आनी कसं न्ही म्हाका एक चूर वर्तमान कळलं हांव कोग मामाला वचून निमगेले तू सांगिल्लें का एक इडी दिलेली सोडल्यार म्हाका न्ही ताका कसं संबंध आसवे मर्यादेरी पोलीस स्टेशन येवन सांग तू समज सांगले सत्य विषय पुरती सांगली म्हळ्यार हांव ते चल्लेक जैला दुखून सोडयता ना म्हणटलें ताका जिवावधी शिक्षा दिवयता म्हण सांगले वय न्ही की कडे कोग मामन येवन तप्पोपी की पुरा बरोवन दिवन ते कसं मुच्चली की पुरा बरोवन दिवन जामीन घाल न्हू अंतू इंतू ताका सोडयलें पळय ही दुखून हांव तीर्मान कोण सोडलें आनी कोणाक कसनी हेल्प करचें नज म्हणून ओ हो हो इतलो पुरा धरली वे जामीन दुड्ड कोण दिलेले आनी कोण दित वैकुंठण्णा हांवें दिल्ले हांव तेक नमने बरी खंय दास धांवन गेला तुगेल वड्डी दुड्डू पूर्ती थाक्का घालून सोडले आज सद्याक मिगे लागीं तुगेले दिवचे दुड्ड ना आनी विरेश पुरा वड्डी दुड्ड न्ही दिवचे जायना वैकुंठण्णा कशी पूण कोर न्हू हांव तुगेले दुड्ड पूर्ती तुका वापस करता म्हाका हें दुडवा वेव्हारू नाका ती बायल मनीस पळयल्यार कसं कसं की सांगता सबा म्हाका नंबूचे दत्ताना म्हाका नाका हें वेव्हारू नाका एक 4 म्हयने टायम दी आसिल दुड्ड परत तुका दिवन सोडता आज सद्याक मिगेला कसने ना वैकुंठण्णा ते चल्लेक जामीन घालचे खातीर दुड्ड पूर्ती दिल्लें हांवें तुगेले की ते वड्डी दुड्डू घेवन येयला हांव बायल मनशाला निमगून ती पळयल्यार कसं कसं की सांगता राग थंडीता बा
आणि वेळ म्हाका दिवचे जायना अशी तशी प्रमाण सांगली. ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಚೋಡ್ಕೊಂಡು घेऊन मुखार पडेल असे म्हणून ते पूर्ती काणो त्या झरदेर गल्ले आता मी गेल दुड्डूना तू गेल दुड्डूना बेचार कोरना का एक 4 महिने टाइम दे हांव कशी पुणी कोरनो तुगेल असलो वाडी प्र ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು दिवून सोडता इथे